इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हाचेर खूब जाणांचो ऑपोजिशन आसले तेन्ना फाटले असेंब्लीन आनी चड करून आतां दोन मंत्री जे आसा विजय आनी रोहन ते हाका एक प्रकारचो फ्रॉड म्हणटाले आनी काल जे जाला ते आम आदमी म्हणटा की इट इज वन ऑफ द बिगस्ट फ्रॉड्स परपेट्रेटेड ऑन द स्टेट ऑफ गोवा द पीपल ऑफ गोवा। आमकां खबर आसा ते भशेन मिटींग जावंकूच ना। बेश्टी मिटींग जाल्या म्हणून एक चित्र प्रकट केलां आनीक तांकां जाय तशी डिसिजनां घेवन ते मेकळे जाल्या। पयले सुवातेर आम आदमी पार्टी विचारता ह्याच अजेंडाचेर फाटली मिटींग घेतली म्हणून जे जाहीर केल्ले तें खोटें ठरलें की काय आतां। दॅट मिन्स द फ्रॉड परपेट्रेशन ऑफ द फ्रॉड स्टार्टेड वीथ दॅट प्रिवियस अटेम्प्ट टू होल्ड दीस मिटींग आनी हांकां आतां दे वॉन्ट टू रश थ्रू द थिंग आनी ऑलरेडी पयशांची बॅगां घेतल्या अशें दिसता आनी ती परत दिवची पडत म्हणून काल सीएमाक ताणें उबो केला अशें दाखयलां अशें कांयच घडोंक ना असो आम आदमी पार्टीचो आरोप। पब्लिकाची कॉन्फिडन्स जी गेली नुस्त्याचेर ती तुमी परती रिबिल्ड करूंक शकोंक ना। तर डे टू डे लायफ आम आदमीचें जें आसा ताचेर तुमी कांयच स्टेप्स घेवंक शकना आनी फक्त इंडस्ट्रियल लॉबी जी आसा तांचे खातीरच तुमी जगता अशें आमकां दिसून येता। तर आम आदमी पार्टी डिमांड करता की कॉमन मॅना खातीर कितें करता तें तुमी पयलीं जाहीर करा की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आसा दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट फ्रॉड्स परपेट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। काल जे घडलां आनी जे फोटो रिलीज केल्यात तर अर्दवर IPPची मिटींग जाली तर तो सीएमाक बसोवन दाखयला आनी तो पांय तसोच वयल्यान आसा तुमी बारीकसाणेन पळयल्यार आनी हात असो आसा रायट हँड लेफ्ट हँड असो आसा। मागीर दुसरो फोटो दाखयला जो प्रमोद सावंता बरोबर आसा ताजे कडेन मिटींग जर 20 मिनटां जरी जाली आसतली तरी पूण सीएम तसो बसून आसा। आमी म्हणटात आमी सदांच ताजे बरें मागून आयला कित्याक हेल्था कडेन आमकां कोणा कडेन वायट चिंतपाचें ना। जाल्यार ह्या मनशाक बिचाऱ्याक पयरूच 3 दीस पयलीं आमकां सांगलां एका हेल्थ मिनिस्टरान की ताका पॅनक्रियाटीक कॅन्सर आसा। जाल्यार ह्या मनशाक तुमी हॉस्पिटलांतल्यान हाडून थंय दवरतात जाका ट्रिटमेंट जाय आसा पॅनक्रियाटीक कॅन्सराक ती ट्रिटमेंट तुमी दिवन त्या मनशाक इतलो वीक आसा तो बिचाऱ्याक तुमी ताका त्रास कित्याक करता? कारण IPPक 250 कोटीचे प्रोजेक्ट तुमी पास करपा जाय म्हणून पयलीं बॅगां घेतिल्लीं आसा म्हणून ह्या मनशाक हाडटा तुमी अशें कशें हें सामकेंच वायट गोश्ट आसा। आनी